आनी हो लॅपटॉप सत्कार्याक लावप हे तुमचेर आसा. 2002 जेन्ना हांवें स्कीम हाडली तेन्ना एक म्हणजे स्टेटी कडेन खूब पयशे आशिल्ले अशें न्हय. म्हाका त्या वेळार याद जाता हांव 2-3 तातल्यो भितरल्यो क्रक्स गजाली सांगता. पयली गोश्ट सांगता, आमी डिस्कशन करताले त्या वेळार लॅपटॉप नाशिल्ले, त्या वेळार डॅस्कटॉप आशिल्लो. लॅपटॉप 1 लाख बी पडटाले. सो डॅस्कटॉपाक कितली किंमत येतली तर 35, 40, 45, 45 पर्यंत म्हाका दिसता सादारणसो 45 पर्यंत प्रायस ठरलो. आनी आमी सगळे ऑफिसर घेवन बसलो हांव, कारण नवीनूच स्कीम, नवीन कल्पना कशी इम्प्लिमेंट करप, तर कॉस्ट कशी कमी करप. हातूंत भितर लक्षांत आयलें की 8-9 हजार रुपया केवळ सॉफ्टवॅराक लागता. मागीर कोणें सांगलें ओपन सॉफ्टवॅर वापरा. ओपन सॉफ्टवॅर आयज पॉप्युलर जाला, पण त्या वेळार रेड हॅट सुद्दां सारकें डेव्हलपमेंट जावन नासलें. आनी विंडोज ह्यो हँडल करपाक सोंप्यो जाता, नवीन हे प्रोग्राम. आनी ओपन हॅट रेड हॅट किंवा ओपन सोर्स जर तूं घालप जाल्यार भुरग्यांक आनीक डिफिकल्टी ऑपरेशनाची जातली. म्हणून आमी डिसिजन घेतलो की आमी विंडोज कडेन या म्हणून. Future of IT, creating avenues, opportunities for all of you who would be interested in the IT sector. It might be from the IT startup policy to proper IT policies creations, incubation centers, infrastructure related to that, having a stronger infrastructure in terms of providing good bandwidth, a good strong fiber OFC support. हे तरेतरेची योजण्यो along with ease of doing business खातीर सरकारातर्फे I think मुख्यमंत्र्यान already e-governance using IT as the one of the main modes, he has already started initiating various initiatives in departments for initiating ease of business. हे सगळ्या गजालीचेर इन ब्रीफ उलयला. एखादी दुसऱ्या कार्यक्रमाक I would like to talk to all of you all in how a child can groom himself with the education that he takes